मोगच्या तेक्या वयल्यान भाजप आमदारां मदीं निरशेवणी आयल्या। सरकार स्थापनेचो दावो केले उपरांत निरशेल्ल्या आमदारांची बसका जाली। रवी नाईक, गोविंद गावडे, बाबूश मोन्सेरात, निलेश काब्राल हे बसकेक हाजीर आशिल्ले। निकाल जाहीर जालो तेच दिसा मोगोन सरकाराक तेको जाहीर केलो। भाजपा कडेन 20 आमदार आसात। अपक्षांचो तेको पुरो आसा। मोगोच्या तेक्याची गरज नासतना तेको कित्याक असो प्रश्न आमदारांनी केलो। सरकारान दाखल जावन सुदीन ढवळीकार मोगो पक्ष घटमूट करता हाचो भाजपाक फटको बसता। वेंचणुकेन मोगोन भाजपा आड वेंचणूक लढयल्ली, हाका लागून मोगो पक्षाचो तेको घेवपाक विरोध जाता। सरकार घटमूट करपाचें आसा जाल्यार सुदीन ढवळीकार हांणी मोगो पक्ष भाजपान विलीन करचो अशी सुचोवणी बाबूश मोन्सेरात हांणी केली। ही सुचोवणी मोगो पक्षान मागूंक ना।